फोण्या मुखेल व्हाळाचे गटर जाला। हे बुरशे उदक शेतात रिकला। बेतोडे कवळेचे शेतकार शेतात पाय दवरपाक भियेतात। काय शेतकार नाविलाजान शेतां ओंपतात, पूण तांचे हात आनी पायांक खाज येता। संबंधित सरकारी यंत्रणेन हांगा गंभीरतायेन पळोवपाची गरज उपसल्या। सरकार शेतकारांचे उदरगतीचेर खूब उलयतात, पूण लोकांच्या पोटाक घालपी शेतकारांक भोव अडचणीक तोंड दिवचें पडटा। थंय सरकारान लक्ष दिवप गरजेचें। फोण्याच्या शेतकारांक हेर प्रस्न सतायताच, पूण मुखेल व्हाळ प्रदूषित जाल्ल्यान शेतकार भयाच्या सावटाखाला आसात। हे कमी काय कितें म्हण लोक नाल्यात आनी शेतात कोयर उडयतात। आयकात शेतकऱ्यांची कागाळ। तुम्ही शेत एकलेच रोयता का? हय शेत रोयता, हांव एकटो रोयता, बाकीचे म्हाजे बरोबरचे आसा 5-6 जाण आसा आनी आसा। हांगा हे वेळपा म्हणटा, हांगसर कपलेश्वरी वेळपा म्हणटा। हालींच्या काळात एक थोडेच शेतकरी दिसता, 100रांतले एक 10-12 प्रयत्न दिसता। तांकां प्रोत्साहन मेळना न्ही तितले इतले। आतां खर्चय वाडला, काम करपा हे बांदारे बीन आसा पळय न्ही, हे सिवेज सगळे व्हांवता। ते आतां हे आमी बांदार घातले म्हणटा थंय बसता, सेटल जाता, नाल्यार तितून भोंवपाचें नासता। हांगा फोड येता, हात बीन सामके हें जाता, खर्च जाता पुड्डे येता। ताका लागून लोक फाटी सरता। आनी एक म्हणल्यार हे गोरवांचे कोण घेवपा शकना। हे पंचायती कर, मामलेदार, आतां म्युनिसिपालिटी कर, अशी भोंवता। कोण मेलो जाल्यार गोरवां, मनीस मेलो जाल्यार मनशाक कांय ना, त्या वरान आयडी घालतले आनी कितें करतले। आनी गोरवांचें कांय बाबा ते होनाराक कितें आसा करता, नाल्यार खंय गोशाळेन घालचें व्हरोन तें कोण करना, उलयता सगळें स्वच्छ बरें। ह्या वर्सान तांकां कितें जालां, गोरवां बी खावपाक कांय मेळना, गॅरबेज खावपाचें आनी रावपाचें तेंवूय जालां। ते पुसता, दूद मेळटा तेन्ना गोरवां तेंगेली, बाकी टायमार ती कोणाली न्ही, सांगूंक गेल्या वयल्यान तेंगेलें आयको जाय। आनी हे ट्युरिस्ट कोण लोक येता पळय न्ही, सगळे हाडून शेतां उडयता। हे हांगसर वेळपाक कवळ्यां तर वचत न्ही, ते आनी पळोवपाचें ना, हाडून त्या सायडी उडयतात। तुमी जाय जाल्यार फोटो मारून व्हरोंक शकतात। आमी ते सुरू केला, आतां निवळ केला सगळें। तुमी येता सगळे, पूण ते कितें तांकां म्हणटा आमी गोरवां लावं जाय, हें जावं जाय, कितें करतले। एकदां आतां म्हाका हे शेत जायतल्यार 3 म्हयने वयता पिकपाक, 120 दीस तरी चडच वयता। त्या मदीं तर गोरवां पडली जाय, तुगेले इतले 2 म्हयने मेहनत गेली फुकट, काय जायना, अडचण आशिल्ली सारकें। तुम्ही एक रोवपाचें कारण कितें काय म्हणून? आमकां मुळांत सुद्दां आमी ल्हान आसतना आवड आशिल्ली, आमची फॅमिली सगळी तशी करता, सगळे फार्मिंग करता। तुम्ही एक पॅशन, आवड म्हणून आवड। आमी आतां हांव रिटायर्ड जालो म्हणटा सामको पयलीं हांव ते आमचे कडेन मानाय बीन घालतालो, आतां हांव स्वता करता, बाकीचे म्हागे लेबर सगळे। गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक।